सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका कृपा दिवं. ही मिसाची भेट हांव तुमचे पासत भेटयतां. देवान दर एका कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक जी आमची भावां भयणां लागीं वो पयस आसात देवान तांकांय आपल्या आशिर्वादान भरूंक आनी जी प्रेस आसात तांकां देवान बरी भलायकी फावो करूंक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 11वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्मांचो विशय म्हजें सवें रिगून रावात, मोळणेच्या वावराक वावराडी जाया. आयज जायतीं भावां भयणी आपल्या जिवितांत दोगदोवतात, कश्टवतात, पिडेंत आसात आनी गवळी नासलेल्या पोरी बाबडीं कशीं जाल्लीं आसात. तांकां मोग जाय, शांती जाय, आदार जाय आनी पेकोवणी जाय. असल्या भावा भयणीच्या जिवितान बरेपण हाडूंक देव आमकां जण एकल्याक आपयता आनी पाठयता. ह्या देवाच्या वावराक आमी कांद मारूंक आनी जेजूक रिगून रावन मोळणेच्या वावराक वावरावडी जावया. तशेंच आयज आमकां एक कुशालकायेचोच दीस, कारण आयज आमचो पादविगार फादर कायतानो आपलो जल्माचो दीस समोरमता. ज्या गुणांनी देवान ताका नेटयला त्याच गुणांनी तो आपली सेवा ह्या ताळगांवच्या फिरगोचेक जिवाळ करूंक वापुट्टा. तर ह्या मिसान ताच्या बऱ्या वावरा पासत देवाक दिनवासुया आनी ओदीक वावर करूंक भरपूर कृपा आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण ह्या मिसा बेटीन ताचे पासत मागुया. आनी मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावचे पासत आमी पातकी म्हणूकडास करून काल्तिकायेन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसोणे मागुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भागिवंत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Gloria in excelsis Deo. Ani shanti, vogliamo lasciamo chance sali. Sono esplorate, sogni cialaya, sul ponte da deva baba. Ami tuka, bakanta. Ami duci, stuti kortau. Ami tuka, namaskar kortau. Ami tuka, moi maudita. Tu luciato, voi bomo passo. Ami tuka, divasa.
प्रार्थूया. Querido Bashin, posrebat rautolea ह्या कुटुंबापासून मागूया. रोमान अल्मीदा, रोजादा अल्मीदा, शॉन अल्मीदा, अनालिया अल्मीदा, हॅर्टन फेर्नांडिस, सावियो फेर्नांडिस, ब्लांच अल्मीदा, आर्मांडो अल्मीदा, नेल्सन अल्मीदा आणि पिएदाद गामा. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या एकल्याच जोडीत पुताक परोम आनी सासनीक यादनीक म्हूण स्थापलोय. ताणें विसलोल्या तुज्या गुटांच्या मुणयारपणाक आनी कारभाऱ्यांक आपणें घेतलोलें मुणयारपण विस्वाशीपणी पाळूंक ताका फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायल पोरजा रेफिदानांतली भायर सरली आनी सिनाच्या अरण्यान पावतोच थंय तिणें पेणे केलें. पर्वताक फुडो करून इस्रायलान पेणे केलें. तेन्ना मोइजेस वयर देवाशी गेलो आनी सर्वेस्परान ताका दोंगरार धांवन आपोवन म्हणलें, जाकोबाच्या गोरोण्यांक अशें सांग, इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें परगट कर, इजिप्तकारांक हांवें कितें केलें कशे भाशेन गोणीच्या पाकवट्यांचेर हांवें तुमकां व्हेलीं आनी मोजेशी हाडलीं तें तुमीच पळयलां. आतां तुमी जाणा जायात की म्हजो ताळो आयकोशात आनी म्हजो कोरार सांबाळशात जाल्यार सगळ्या पोरजां मदें तुमी म्हजी काश्या पोरजां जातल्यात, कारण सगळी प्रितूम म्हजी. तुमी म्हाका यादनीकारांचें राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. आमी ताची पोरजां ताच्या हिणांतल्यो शेल्यो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, चड गितां गावून भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब. आमी ताची पोरसां, ताच्या हिणांतल्यो शेल्यो, हिणांतल्यो शेल्यो. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. आमी ताची पोरसां, ताच्या हिणांतल्यो शेल्यो, हिणांतल्यो शेल्यो. तो गवली आमी ताच्यो शेल्यो मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजां. जबाब. आमी ताची पोरसां, ताच्या हिणांतल्यो
घराचे दारवाटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात, देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बरोबर गायात नमान. जबाब: आमी ताची पोरसां, ताच्या हिरांतल्यो शिरयो, हिरांतल्यो शिरयो. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. जबाब: आमी ताची पोरसां, ताच्या हिरांतल्यो शिरयो, हिरांतल्यो शिरयो. बागेंत पावलून रोमकारान बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हळ्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्यां तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रक्ताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच अदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मोरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी अदिकूच तो आमकां सोडवण दितलो. तितलेंच न्हय, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यांत देखून ताचे उदेशी देवा सवें आमी सुंदोसबोरीत आसां. सरस्पराचें उतर देवाचे उडकार. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे शुवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पोरजेक पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदवताली आनी गवळी नाचतल्या मेंढरां भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या दोनया लागीं
लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो. तशेंच मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडारोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो पेद्रू म्हणटा तो शिमव, ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी दोन वसूलदार मातेव, तशेंच आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, हुर्बेवून शिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: तुमी ओन बावार्थ्यांच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामार्यकारांच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायेलाच्या घराण्याच्या सांडलेल्या मेंढरां सरशीं वचात आनी वचून सर्गींचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देवचार काडात. तुमी फुंकोट घेतलां, फुंक्या दियात. सौम्याचे शुभ वर्तमान मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी तर आमचे हात आनी तशेंच पांय नासतना जल्माक आयिल्लीं जाल्यार आमकां कितें भोगपाचें ना काय. आमचे हात नात, आमचे पांय नात, दुसरे आमकां किंकोत करता तें आयकून आमकां कितली दूख भोगपाचें ना काय. हीच घडणी एका मनशा सवें घडली. नीक वयचीच तो युट्यूबाचेर जायतो फामाद, जायती आपली गोवायकी तो दिता. तो ल्हानूच आसतना ताका हात, दोनूय हात आनी दोनूय पांय ताका नाय. आनी जेन्ना तो वाडलो, ताका इस्कॉलांत घातलो. इस्कॉलाचे जायते भुरगे ताका किंकोत करूंक लागतात, ताची फोकाणां करतात, ताका हांसतात, हें आनी कितें. आनी तो घरा वचून सोद्दां रडटा. जेन्ना 10 वर्सांचो आसलो तेन्ना तो डिप्रेशनांत वेता. सदांच ताका हें आयकोंक पडटा. आनी तो देवाक प्रस्न करता, म्हाका हात आनी पांय नासतना कित्याक तुवें रचलो. आनी अशें करून तो एका दिसा आपलो जीव सोंपोवंक प्रयत्न करता. पूण तेन्ना ताची आवय ताका एक व्हिडियो दाखयता आनीक एक तसलेच मनशाची, जाका हात नात, पांय नात, पूण तो सगळें आपलो वावर करता. आनी हो व्हिडियो पळोवन ह्या नीक वयचीचीच ताका धीर मेळटा. तो मागण्यांत बसता आनी ताका ताचो भावार्थ थीर जाता. आनी जेन्ना तो व्हडलो जाता, तो इस्कॉलांत तशेंच फिरगोजेंत आनी जायते कॉन्फरन्सीस तो एटेंड करता. जायत्या गांवांनी, देसांनी तो भोंवता. आनी देवान ताचें सगळें कितें बरेपणां केल्यान, कशे भाशेन ताका देवान विचून काडला, ताका देवान आपयला आपली गोवायकी दिवंक, तो तें सांगता. आनी तो म्हणटा, देवान जर एका मनशाक जाका हात आनी पांय नात, म्हजे भाशेन, ताका तो देवान आपयलो, ताका देवान विचून काडलो, तो देव कोणाकूच विचून काडटलो आमचे मदें. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, हेंच कितें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. पयल्या वाचप सुटकेच्या पुस्तकांतलें 19व्या विस्वरांतलें घेतलां. देव इस्रायल परजेक विचून काडटा. आतां ताचे आदले तर अवेस्वर आमी वाचल्यार 19व्या आदले आमकां मेळटा इस्रायल परजा गुलामपणांत जियेताली. आनी गुलामपणांत आसतना सर्वेस्परान कितलीं बरेपणां केलीं तो देव तांच्या मुखार दवरता. जेन्ना तीं अरोण्यांत आसलीं, तांकां भूक लागताली, तांकां मान्ना दितालो. तान लागताली, खोडपार मारून तांकां उदक दितालो. जावं उज्याचें वा कुपाचें रूप घेवन तांचे सांगाता तो आसतालो. आनी अशे तरेन तांकां गुलामपणे सुटका मेळ्ळ्या उपरांत आयज तीं सिनाय दोंगरार आसात.
आनी उपरांत 20व्या वरांत आमी पळयतले देव तांकां 10 उपदेश दितलो पाळूंक. जो देवान तांचे सवे मोग केला, होच मोग आमी देवा सवे दाखोवंक तांकां 10 उपदेश दितलो. कॉलोस्कारांक बरोवन भागवेन पावलू पयले चिटीन 15व्या वरांत म्हणटा, दिसो नासलेल्या देवाचो रूपकार आनी खरो जिवो रूपकार जालो जेजू क्रिस्त. आनी हेंच कितें आमी दुसऱ्या वाचपांत आयकलां रोमकारांक बरोवन. भागवेन पावलो तांकां सांगता, आमकां कोणाकूच मरूंक नाका. एक मनीस दुसऱ्या मनशा पासून कोण मरूंक सोदना. सोदता जाल्यार जो कोण क्लोज संबंद आसता, जावं एक भुरगो आपल्या आवय पासत वा आवय आपल्या भुरग्यां पासत मरूंक गोडये सोदीत, पूण ते पासून कठीण काम. पूण एक मनीस आपल्या दुस्माना पासत कसोच जीव दिवचो ना हें आमी चिंतूंक पासून जायना. पूण जेजून तें केलें. आमी जेन्ना पातकां जियेतालीं, आमी मेल्लीं कशीं जाल्लीं, तेन्ना जेजून आपलें बलिदान दिलें खुर्सार आनी आपल्या रोगतान आमकां परतून जिखून घेतलीं. तो आमचे पासत मेलो. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, खेरीत भाशेन आमचो, कित्याक ताणें आमकां विचून काडल्यात, ताणें आमचो मोग केला. देवान आमचो मोग कित्याक केलो काय? आमी पातकी आसुनूय तो जाणा आसलो आमी पातकां पडटले, कुमसार जातलीं, परत पातकां पडटलीं. तींच पातकां आमी करता. पूण तरी आसतना जेजू आमचे पासत मेलो. कित्याक? पयलें म्हणल्यार आमकां पातकांतली सोडूंक, आनी दुसरें जेजून आमचे सवे बरेपण पळयलें. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 1:31 वळ आमकां मेळटा, देवान जें सगळें रचलेलें त्या रचणेचेर नदर घाली आनी तें सगळें बरें आसलें. हें बरेंपण जेजून आमचें सवें पळयलें. त्या पासत जेजू खुर्सार मेलो आनी ताणें आमकां वेंचून काडल्यात, आमचो मोग केला आनी ह्याच मोगान ताणें आपलें बलिदान दिलां. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, देव इस्रायल पुर्जेक वेंचून काडटा, तांकां मिसांव दिता सगळ्या संवसाराक एक उजवाड जावंक. आनी शुभ वर्तमानांत मातेवाच्या जेजू आपल्या शिसांक वेंचून काडटा आनी तांकां मिसांव दिता. कसलें मिसांव? सांडलेल्या शेळ्या सरशीं वचून. आतां सांडलेल्यो शेळयो गवळी नासलेल्यो जाल्यार ती कशे भाशेन जियेतली? सांडलेल्यो शेळयो ती घोडी सांडटली, हिंगा थंय ती सांडटली, हूंय भोंवतली. मागीर तांकां बरो चोरो मेळचो ना, ती भियेतली, दुसरीं रानवट जनावरां येवन तांकां गिरासूं. आनी अशे तरेन गवळी नासलेल्या शेळ्यां परी तो लोक जाल्लो. त्या पासत जेजू म्हणटा, पीक तर खूब, जायतो वावर आसा, पूण वावराडी थोडे. आनी त्या पासत जेजू आपल्या शिसांक विंचता आनी तांकां धाडटा सांडलेल्या शेळ्यांक सोदूंक. आनी जायते आमकां शिव वर्तमानाक दिल्लें आसा, देंवसार काडात, बोरीं करात. आनी हे गूण जेजू तांकां फावो करता, तांकां अधिकार दिता मेळ्या आत्म्याचेर. मोगाच्या भयणी भावांनो, देवान आमकांय दर एकल्याक वेंचून काडल्यात. आमच्या बावतिजमा दिसा आमकां नांव घेवन ताणें आमकां आपयल्यात आपलो वावर फुडें व्हरूंक. ताका खबर आसा आमी परतून चुकतलीं आनी आमी चुकता. पूण तरी आसतना जेजू आमचो दर दिसा मोग करता. हें आमच्या मनांत आनी काळजांत आमी रिगून दवरूंक खूब गरजेचें. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा, जें वायट घडटा, तें घडये दुसऱ्यांक खबर आसची ना. जायतें डिप्रेशन, घडये कसली पिडा, कोण आमकां नाकारता, किंकोंत करता, कितें म्हणटा. जायतो लोक आसुनूय घराब्यांत एकसुरपणान जियेतात. असल्या वेळार पासून आमी मनांत दवरूंक फावो जेजू आमचो मोग करता. आमी तर उदाहरण घेतलें जाल्यार जुदास आनी पेद्रूचें घेवया. दोगांयनी जेजूक नाकारलो, जुदासान ताका विकून दिलो. दोगांयनी रडले, दोगांयच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवलीं. पूण जुदास आपलोच जीव घेवन ताणें जीव सोंपयलो. पूण पेद्रून कितें केलें? तो रडलो आनी ताणें जेजूचो मोग अणभवलो. जेजू बरोबर तो 3 वर्सां भोंवलोलो. जो
जी मिरेकल्स जी विजमिता ताणें केल्ली जो मोग दुसरें सोवें ताणें दाखयल्लो तो ताच्या दोळ्या मुखार येता. ताणें आपलो कितलो मोग केला, ताणें म्हाका विचून काडला आनी हें मिसांव ताणें म्हाका फावो केलां हें ताच्या मनांत आयलें घोडये जायत. आनी त्या पासत तो एक आयज व्हड सांत जावंक पावलो. तर मोगाच्या भयणी भावानो, आमकांय जेजून विचल्यात आनी तो आमकांय धाडटा. कितें करूंक? आमचें मिसांव कितें? पयलें म्हणल्यार देवाचो मोग आनी दुसरें पेल्याचो मोग. आतां देवाचो मोग म्हणटा तेन्ना आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां, म्हजें सवें रिगून रावात. हो आयच्या वर्साचो विशय, म्हजें सवें रिगून रावात. पयलें म्हणल्यार कनेक्शन. देवा सवें आमी कनेक्शन जोडूंक जाय. आमी तर मोबायलाचें उदाहरण घेतल्यार मोबायल तर चार्ज केल्यार आमी बरे भाशेन उजार करूंक मेळटा न्हू. आमी मेसेजी धाडूंक मेळटा, कॉल करूंक मेळटा आनी उजार करून करून ताची बॅटरी लो जाता आनी तो परतून तो ताका चार्ज करिना तो डॅड जाता आनी कित्याकूच उपकारू ना. आमी आमच्या जिवितांत जायतो बरो वावर करता पूण आमकां हें चार्जींग गरजेचें. आनी आमचो चार्जर आमकां शक्ती जी मेळटा तें आमच्या देवा कडसून. आमी जेन्ना मागण्यांत वेळ सारता तेन्ना आमी आमकांच चार्ज करता. पूण आमी तर बरो वावर करता आनी तातूंत देवाचो हात ना. तो वावर फकत आमचेच मोहिमे पासत जाता, आमचेच नांव वयर काडूं. पूण जेन्ना देवाचो आदार घेवन आमी तो करता तेन्ना आमी देवाच्या मोहिमे पासत वावुरता. आनी शेवटाक मिसाच्या शेवटाक याज्ञेक म्हणटा, वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आतां वचून येयात. तुमी वचात. जे मिसान कितें समारंभला, जे जेजूक तुमी घेतला काळजान, तोच तुमच्या कुटुंबांत मागण्या वरवीं एकचार सांबाळूंक. समाजांत आमकां गोडी खबर आसतली आमचो नेबर कोण बरो ना, वायट चलता, तांचे सगळे हो मोग दिवंक. आनी मागीर परत येयात. कितें करूंक? चार्ज करूंक. वचून येयात. परतून मिसान वांटो घेवंक, परतून मागण्यांतल्यान आमच्या जिवितांत चार्जींग घेवंक, ही शक्ती घेवंक. तर मोगाच्या भयणी भावानो, आमचें जिवीत जियेतना आमी मनान दवरुया, आमकां देवान विचल्यात, ताणें आमचो मोग केला आनी सदांच तो मोग करता. आनी आमकां दर एकल्याक मिसांव आसा देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक. हीच कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां दर एकल्याक मागुया. सगळे उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उचारुया. सोत म्हणटा देवाक, सोरपुतविदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवीं सांबाळलो, आंकवार मारीत हांवें जल्मलो, पोंचप्राता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोरपुतविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुळसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसोणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले देवीक मुन्यारपण चलयतना जेजू भाशेन पोरजेची सेवा करूंक आनी बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेची कोश्ट पळोवंक
आनी ताचे प्रश्न आयकून आनी समजून घेवंक तांच्या जिवितान बरेपण हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. मोलण्याच्या वावरान जेजू आमकां वावराडी जावंक आपयता तेन्ना आमी फाटीं सोरोना जावं, पूण जेजूचो उलो आयकून ह्या वावराक खांद मारूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. पोरजेचे चुचुरे करून जायतीं भाव भयणी बरेंपण हाडूंक वावुरतात. तांकां वेगवेगळे तरेचो आडकोल्यो येता. ह्यो सगल्यो आडकोल्यो पयस जावं आनी जो बरो वावर कोत्ता तो फुडें व्हरूंक तांकां बळ आनी कृपा देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. आयज आमचो पाद्विकार पाद कायतानो आपलो जल्म दीस मनयता. ह्या फिरगोजेन जायतो बरो वावर ताणें केला आनी कोचो आसा. तर ताका देवान सोबार बेसांवांनी भरूं आनी हो वावर फुडें व्हरूंक जायते कृपा फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. थोडो वेळ ओगीच रावन आमची खासगी मागणी देवा फुड्यान दवरुया. भोव मोगाळ बापा, सगले खालती काहीन थोडीशी मागणी तुजे फुडें आमी दवरता ती तूं स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मोगाळ बाबा बिणानो, आज 2 कलेक्शन आसतले. दुसरें आमचे फिरगोजे पासून. बेटोने वेलार गायन गावया. निश्कोलोंग निर्मोल उंडो C27 पेज नंबर 39. C27 पेज नंबर 39. Niszkolą nirbolundo, wydicie rami gata. Zaznacza pobyt Baba, tylko do sobor pita. Sur Christi loca cadir, privilegiamur paso, somnia chatarna cadir, bodoniastia paso. Sur Christi loca cadir, privilegiamur paso, somnia chatarna cadir. मुशा बाबा बिणानो, हे आमचें बलिदान सुर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनांतल्या मोहिमेक
आमच्या नेके पयसेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा देवा, तुजे पदवेन आनी दयाळपणान दीस आनी काळ तूंच चलयताय. तुजे कृपेन म्हाका फावो जाल्ल्या मुनियाळपणाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या दानाच्या बोळान तुजे पोरजेचें आनी याज्ञिकाचें काळीज मोगान चलय. अशें गवळ्याक इंडाचें विधेयपण तशेंच इंडाक गवळ्याची जतन केन्नाच उणी जायना जावंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सुर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मोडना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या बापाशी सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची. देखून सोर देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gud. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बोरवाशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलोतीन ओतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोन दुतांनी काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संत भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताची वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताची थाई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवंक आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत आसा तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजी उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोवी आसूं. एकामेक खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालचान शेवतना गायन गावया. एकाच सुड्यान
D10, page number 52. D10, page number 52. Ikat sudah dalam waktu Turikut kurami sahaliau Jisu kurami soli Jisu bosta abisade Ikat sudah dalam waktu Turikut kurami sahaliau Jesus kurami sugli Jesus bosto abisade Ikut spirit sogya tamka Jesus wanda lerogo Ikut shiva namka morta Priti mogang rasa surta Ikut spirit sogya tamka Jesus wanda lerogo Shiva namka morta Priti mogan rasa surta Ikut subde sami palso Moga updeshi sundila Ikut satya kakenya Amliat smoga sobrang vega Ikut subde sami palso Moga updeshi sundila Ikut satya kakenya Amliat smoga sobrang vega Ikut spirit sogya kakao Jesus wanta lerogo Eka Shiva namka morta Priti mogang kasa surta Ikut spirit sogya kakao Jesus wanta lerogo Eka Shiva namka morta Priti mogang kasa surta Sumia kulia mocha Sumia arga tuga Surgi chona tuwe pusloi maka Sumia arga tuga Mogang tuwe tugas bidon dilay Bakat tuwen duja kulusar men
प्रार्थया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं सगल्या शेगुणाचो ओरोम आनी सुपूर्णाय ह्या गुटांत वांटो घेतलोल्या वरवीं तुजे कृपेन जें कितें सारकें तें करूंक आनी खरें तें पुरगटून भावार्थ्यांक कोज्ञानी आनी शिकवणीन तुजे वाटेन चलोवंक फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. थोडो वेळ बसूया. मोगाळ बाबा बिरानो, तुमी आज पळयतात आमचे मदें आसा डेकन जेसन कुलासो. जेसन गांवांत नुवेचो आनी विद्या मंदिर ओल्ड गोवा पास्टल इन्स्टिट्यूट हांगासर आपणाची आकाडणी घेता. आनी यादनीक जावं पर्यान सोनवार आयतार थोडी पावटी क्रिसमसाक इस्टराक ब्लेसींग आमचे मदें आसतलो. पातकुराच्या नांवान आनी तुमच्या नांवान ताका हांव माये मोगाचो येवकार दिता आनी बरी मिनिस्ट्री हांगासर ताका मागता. हांगा डिकन येतात ते मातशे बिजी उरतात. शुक्रारचें पयलीं आमचें एडोरेशन चलतलें. सोनवारचें मातशें विजीट करूंकूच जाय तांकां तो येवन भोव दिवपाक जाय. घोडे मिस जाल्या उपरांत घोडे 5-6 घरां सोनवारची आनी आयतारची विजीट करतले. हांव आनी पातकर म्हणटा मागीर लायनी दुसरी आसा ती कंटिन्यू करतले. पूण जायतो वावर आसतलो ताका कोमन्या वांटूंक, सेवा धर्मान मिसळ जावंक, भुरग्यांची आकारणी, संदेशकारांची आकारणी, तरणाट्यां बरोबर म्युजिकाकूय बरो आसा तो. सगळें पळयता आसतना तुमी ताका आमचो पूत म्हूण घेवंक जाय. इज वन ऑफ अस हू वील बी हेल्पींग अस एंड वी नीड टू प्रे फॉर हिम. ताजे पासत मागया ताची आकारणी बरी जावंक आनी बरो यादनीक जावंक. आनी हे वरसभर आमचे बरोबर आसा म्हणटूच जो सहकार आमी ताका दिवंक जाय आनी उर्बा ताका दिवंक जाय ती आमी दिवंक पाटी सोदचे न्हय. आनी ताका आमी बरी मिनिस्ट्री आमची फिरगोचेंत मागता. आयच्या दिसाची मांडावळ करतल्यांक आनी गायन मंडळाक तशेंच कोमन्या वांटूंक आदार दितल्यांक आमी काळजांत तावन दिनवासता. गेल्ल्या आयताराक 2 दान जालां 90 आनी 4000. बुधवारा दीस 10,400. शुक्राराक आमी कलेक्शन केलोलें ते अपोस्टोलेट ऑफ प्रे ती आमची फेस्त करतात जेजूच्या काळजाक ते आमी तांकां दिल्लें आसा. जायतो दीस पेस फेस्ताच्या निमित्तान ती करतात आनी व्हडे उमेदीन जेजूच्या काळजाची परबूय ती करतात. शाबासकी तांकां आनी हे भाशेन बऱ्यो वस्तू तांणी चालू दवरच्यो. जुनाचे 16 मंगळारा दीस भावार्थाच्या आकर्शांची मुळावी आकारणी गेल्ल्या मंगळाराक सुरू जाल्या. आतां हे 6 मंगळार ती जातली. सांजचे 6 ती 8:30 पर्यंत आमची कॅथेकिस आसात, गांवची भावां भयणां आसात. त्या भायर दुसरी भावां भयणां आसात. सुमार 100 उंच जाल्लीं आसात आनी कातिकीस आमची मांडावळ पळयतात. आमच्या गवळी बापान चीट काडल्या, गवळीक चीट, आनी आयज ताच्यो प्रती आमकां मेळटल्यो. पूण तातूंत मेन आसा आकारणी. ती आकारणी आसा म्हूण आतां गावला पूण आमच्या मनांतूच आसतलें. पुरुसान आकारणी करपाक पयलीं सुद्दां आमी कातिकिस्तांची आकारणी करतले. मागीर आमच्या मनान आसा जीं भावां भयणां वाचपां करतात, आमी म्हणटा लॅक्टर्स, तांकांय आकारणी दिवंक पवित्र पुस्तकाची शिकवण आमी घेतल्या आदी करी. पूण ऑपरेटांतल्यान ही भावार्थाची परगटणी अदी करून बिब्लिकल जें कितें आसा तें मातशें दवरपाची ती आमची येवजण आसा. पळोवया खंय पावता तें. चड करून सगळें जातलें. पूण ह्या वर्सा ही आकारणी आमकां मेवता तेन्ना ही आकारणींत आमी वांटो घेवंक आनी ताचो फोड काडूंक प्रयत्न करुया. जुनाचे 19 सांजे 6 वाजता मीस उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन, लेईंग ऑफ हँड्स आनी सांतिजमाचो आशिर्वाद. फुडल्या आयतारा दीस जुनाचे 21 पॅरीश यूथ हांचे उक्तावणेचे मीस. ह्या दिसांनी ती आमची तरणाटी आपोवपाक वेता दुसऱ्या तरणाट्यांक. सगल्यांक आपयल्यान तितल्यांनी येवचें आनी ह्या पॅरीश यूथ ग्रुपाक तुमी जॉयन जावचें. पोरूच्या वर्सा खूब बरो वावर केला. सगळे कडेन ती आसलोली. कितें जाय तांचो आदार सगल्याक तरणाटीक जिवाळ जमो कसो. ह्या पासत ह्याय वर्सा जिवाळ जमो आनीक जिवाळ जावन आनीकूय आमचे फिरकोचेक नेट दिलोलो आमकां जाय. ह्या पासत तुमी जॉयन जावची आनी भावां भयणां सगळीं बरोबर मेळून पातकुरा बरोबर डेकन सिस्टर SP आसा आनी मागीर दुसरी भावां भयणां हेल्प करतात. तांचे बरोबर आमचो जमो बरो सांबाळुया.
फुडल्या आयताराक 21 दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जोमात सकाळी 9:15 मीस सोंपले उपरांत फर्स्ट फ्लोर हांगासर. जुनाचे 28 ऑल्टर सर्वस हांचे उक्तावणेचे मीस चुकीन हांगासर 8 वरां म्हणून बरयल्यात. 8 वरांक भुरगीं सगळीं दोतोनीक आसूंक जाय म्हणटूच दोतोनीच्या मिसाक 9:15 हे तांचे उक्तावणेचे मीस जातले 28. जुनाचे 20 आनी 22 येता तो सोनवार आनी मागीर सोमार जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक आमी यादनीक आनी डिकन घेवन येतले. मांडावळी भाशेन 20 सोनवारा दीस व्हडलें बाट 1, 2, 3 कार्दोज वाडो 2 जिलाले मोरोड सांतिज्मो ओयताले नोमशिंत आनी 22 सोमारा दीस माशेदाले युजिनियो मुलाती नायरायले केरांत आनी मागीर ताच्या फुडल्या सोनवाराक पियाले मोरोड आमाराल दुर्गावाडी कार्दोज 1 गाली बोनये आनी दोंद्रे आनी 29 सोमारा दीस पोसरें बाट नागाली पाद्री बाट. अठ्ठावीस चिचोणची भावां भयणां हांगासर आदार मागूंक येतलीं. पूण जायते रिक्वेस्ट आयलोले पूण हांवें कोणाचेच घेवंक नात आनी आमचें काम चलता आसतना आदीं घेतल्यात म्हूण जाणा. पूण हांवें सांगलें एक वरस तरी रावंक जाय, म्हाका पळोवंक जाय. आमची गरजो जायत्यो आसात. दुसरी भावां भयणां आसा थोडी फावटी कोणाक आनी कोणाकूय आदार दिवपाक खोशी आसता. ह्या पासत बायडा म्हणटा थंयसर बिस्पाच्या वडिलांच्या मना प्रमाणे थंयसर कॉपेल बांदूंक जाय, प्रिस्ट रेजिडन्स आनी सेंटरूय बांदूंक जाय. जायत्या दुडवांची गरज पडटा. दुसऱ्या फिरगोजांनी दिल्यांत 28 चिचोणचो पादेविकार आपणाच्या थोड्या गांवच्या भावां भयणां कडेन घेवन येत. पूण पादेविकार येता म्हूण सांगला. बरोबर ही वाडो फादर शुक्राक आमचो जो हांगासर आसलेलो ताचो वाडो तो येतलो. म्हणजे तुमचो आदार कसो मागूंक ताका न्हय पूण कापेलाक थंयसर उदार मनान तुमी तो आदार दिवचो. 28 जुनाची फुडल्या आयताराची मांडावळ करूंक पयले मीस 6:30 पियाले मोरोड 8 वरांचेर तोंडनाटी 9:15 कातिकीस 10:30 जिलायलें फ्रांजालें आनी सांजे 5:30 वरांचेर व्हडलें बाट 1 आमकां आदार दिल्लो आसा. वेलविश व्हडलें बाट तालिगांव 15,000 लोना दा सिल्वा 10,000. काळजांतान तुमकां देव बरें करून देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज म्हजो वाडदीस बर्थडे आनी हांव बर्थडे सेलेब्रेट करना म्हूण सांगलां गेल्या आयताराक आनी केन्नाच करिना. हांव बेश्टें म्हजो सिंपल करता म्हाका जाय ते भाशेन. फकत 25 इयर्स केल्यात पाद्रीपणाची ऑक्टोबरार आनी मागीर 50 वर्सां पुरवरी आसतना केल्यान बर्थडे. नाजाल्यार करना आनी आयजूय करना. पूण थोडे म्हजे इश्ट पाद्री आसात ते दुसऱ्या फिरगोजांतले ते येतात म्हणटच तांकां येनाकाय म्हणूंक जायना आनी घराय वेचून वचून घरा येतालो ते येतले. तुमी वायट दोतचे न्हय, कित्याक एकल्याक आपयलो जाल्यार म्हाका तें जायना भितरल्यान सोंसना. म्हणजे एकल्याक आपयलो दुसऱ्याक कित्याक आपोवंक ना. तुमी सगळीं म्हजीं हे पासत कुठे आमचो चर्च स्टाफ आनी थोडे सुजान कोण येता ते भुरगे ओ फ्रेंड्स म्हजे पाद्री थोडे आनी घडी गच्ची येयत. पूण तुमी वायट दोतचे न्हय. म्हजे पासत तुमी मागतात सदांच मागात. न्हय फकत म्हजे पासत पातकुरा पासत आनी डिकनाय पासत. आनी सहकार जो दिवपाक जाय तो दियात. सहकार मेळ्ळो म्हणटच आमचें पोट भरलें. जेन्ना भावा भयणांचो आदार मेवता, वस्तू बरे भाशेन जातात, ताच्याहून आमकां आनी कुशालकाय ना. सारकें न्हू सिस्टर? सिस्टर एस पी सांगतले युथा बरोबर वावर करता आसतना कितें बरें जालें तांची कुशालकाय वाडटा. आनी हे भाशेन तुमीचें कितें बरें जालें आमची कुशालकाय वाडटा. ह्या पासत मागणें करात, सहकार दियात. आनी तुमी दिल्यात आजून पासून खऱ्यांनीच म्हज्या काळजांतल्यान सांगूंक जाता. तुमी म्हाका ते पातकुराक आनी ह्या पातकुराक तुमचो कसो घेतला एक वर्सान आय कॅन फील दॅट. तुमी तुमचो कसो घेतला कितें सांगलें जाल्यार सगळो सहकार म्हाका मेळटा. हांगा थंय 5-6 जाणां आसतात ती सगळे कडेन आनी ती आसूंकूय जाय. कित्याक आमी थाऱ्यार उरतात आनी फिरगोजूय थाऱ्यार उरता. पूण तुमकां देव बरें करूं. आतां रोखडेंच आनी मीस आसतलें. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. निसोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात.
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मोडकार San Miguel, tu महाबुडया, लढाईच्या दिसा तू आमकां राख, देवसराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली तू आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवन आमी कालतीपणी मागता आनी तू सुर्गीच्या दोलबराच्या कुवराक देवाचे पोतवेन सैतानाक आनी सगळ्या कोट्या आत्म्यांक एमकणाक लुटून घाल, कित्याक तो आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक चलपतात. आमेन. शेवटाक गायन गावया. देव आमकां जाय. F3 पेज नंबर 86. F3 पेज नंबर 86. Dew amka sai, Dewan sumanta, Bawarta suta sot manta. Award was dies, Dene Christace, so sarantanta no fullole. Ami Christau Judium Dayar, Bawarta Kurbanar, Dew Bapamso, Mogal Bapuy, Dew Budamso, Mogo Bakshar, Dew Bapamso, Mogal Bapuy, Dew Budamso, Mogo Bakshar. पेपर ऐकत येईना पेपर. Happy birthday